गोवा 365च्या कोकणी खबरा चित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेक हेडलायन्स। उत्तर जिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखेल दारांतच तयार जाता मिनी स्क्रॅपयार्ड। मामलेदार, कलेक्टर आनी भूशास्त्राच्या कार्यालयांतली कितलीशीच वाहनां थंय पडल्यांत कळमेत। कोयराचो प्रश्न घालता राज्यात धुमशेणां। शिरगांवची नामनेची लयराईची जात्रा सुरू जावपाची आशिल्ल्यान शिरगांवच्या थळाव्यांनी गांवांतल्या नितळसाणे आनी सोबितकाये संबंधी उक्तायला हुस्को। मानसीक भलायकेच्या प्रश्नाचेर जाता आडनदर। फाटल्या जानेवारीत विधानसभेत हो विशय मांडलो आसलो तरी ह्या विशयाचेर जावंक ना फावो ती उपाय येवजण। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोयराच्या प्रश्नान राज्यात धुमशण काडला। मुख्यमंत्र्यान यत्न केले तरी रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचो त्रास फकत शारांनी न्हय तर गांवांकय भोगचो पडला। फुडल्या म्हयन्यात शिरगांवची नामनेची लयराईची जात्रा सुरू जावपाची आशिल्ल्यान शिरगांवच्या थळाव्या लोकांनी आपल्या ल्हान गांवांतल्या नितळसाणे आनी सोबितकाये संबंधी हुस्को उक्तायला। पळयात। सध्या कचऱ्याची समस्या हा पळय ती खूप मोठी हा। आम्ही पंचायतीत लेवलार आम्ही लेबर अपॉइंट केले आणि ती 4 लेबर हा आणि महिन्याक 4 फाटी आम्ही ही गार्बेज कलेक्ट करता। आम्ही फक्त सुकी गार्बेज हा पळय ड्राय तीच आम्ही कलेक्ट करता। आणि परंतु हांगा अशी हे समस्या हा, लोक थोडे असे आहा की हांगा हे उक्तड्यार हाडून कचरो उडयता। हांगा पळय आमची गांवाची जी सुंदरता हा ती हे कचऱ्याक लागून सगळी नष्ट जाल्ली हा। हांगा पळय देवळान हांगा लोक ह्या रोडान लोक येता, ते रोड पळयता तरी आम्ही कितें करता टायम टू टायम कितें आहा आमची कितें तरी हे वाचूंक जाय। आमी लेबर घालून आमी स्वताचे हे करून सुद्दां आमी हांवें स्वता कलेक्ट केल्ली आहा। कळ्ळें तुका? पूण आतां हांव लोकांक हे आव्हान करता की तुमी कचरो आहा पळय तो आमी पंचायत लेवलार आमी अरेंजमेंट केला। सुको कचरो जो प्लास्टीक जे कितें आहा ते डोर टू डोर भोंवता, तेन्ना तुमी तो थंय उडोवचो। असो हो उक्तडार उडोवच्या पेक्षा तुमी थंय आमचो जे हे कलेक्टेशन करता पळय तेंचे कडेन दिवचो। अशी गांवची आमची सुंदरता तुमी अशी विटाळू नाका, कित्याक हे लयराईचे स्थान हांगा लोक डेली येता। पयलीं कितें आसलें ओकेजनली म्हणजे जात्रेक जावं खंयच्या हेका, पूण आतां अशें आहा मंगळारचो ह्या देवळान लोक पळय येता तो सादारण पयलीं आमच्या हे नव्या मंगळाराक काल्याक येयनासलो पूण तितको लोक आज येता। आमच्या गांवाची सुंदरता तुमकां आव्हान करता की असो कचरो उडोवं नाका, तुम्ही स्वता कितें तरी तेजी विल्हेवाट लायात। आता शिरगांव ग्रामपंचायत कार्बेट ही कलेक्ट करतात असताना लोक हांगर सगळो कचरो हांगर उडयता। तो ग्रामपंचायतीन कितें तरी एक्शन घेवन तेंचेर कितें तरी कारवाई करची अशी हांव सांगता। आनी कोण उडयता हो लोक कोण उडयता तो कळना। अशें कितक्या जाग्यार आसा शिरगांव? अशी खूप जाग्यार आहा। हांगर एक आसा ते पुला कडेन आसा, वयर आसा, अशें खूप कडेन आसा। मानशेर एक आसा। कसल्या तरेचो कचरो आसा? कचरो खूप तरी हाडून पयला घरांचे कितें खाल्लेले आहा ते हाडून उडयता, आनी कितें आहा ते उडयतात। आनी हे देवूळ हांगा टेम्पल आहा ते देखून सगळे उडयता हे अशी घाण करता। हेजे कितें तरी एक्शन जावंक जाय। तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता हेजो? प्रॉब्लेम जालो वास जाता आनी कितें जाता। आनी आतां सायबिणीची जात्रा लोकली दाखयली त्या खातीर अशें करच्यो न्हू। हे ग्रामपंचायत तरी एक्शन कितें तरी घेवची। पणजेच्या अधिकाऱ्यांनी दयानंद बांदोडकर रस्त्या कुशीक सध्या आशिल्ल्या खांब्यासारकेच लायटीचे नवे खांबे उबारपाक सुरवात केल्या। पणजेच्या थळाव्यांक प्रश्न पडला तो म्हणल्यार सध्याच्या खांब्यांक कितें जालां? कांयच ना। बरे आसात तर मागीर लायटीचे खांबे कित्याक बदलतात? स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी आता थळाव्यांक जाप दिवचीच पडटली। पळयात रिपोर्टर विन्सेंट रोजारियोचो स्पेशल रिपोर्ट। आता आमी आसा ते कांपल नेक्स्ट टू डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट हाच्या फुटपाथ आहा पळय त्याच्या फुडल्यानल्यान फुटपाथ फ्रॉम मिरामार टू कांपल वचपाचे फुटपाथीचेर। आनी हिंगा आतां तुमी पळयत जाल्यार हिंगा फुटपाथीचेर स्ट्रीट लायट आहा आनी स्ट्रीट लायट ही आतां अननेसेसरी आमकां अशें दिसता पळोवपाक। आनी आमकां लोक सांगता ते प्रमाणे अननेसेसरी हिंगा रिप्लेसमेंट चालू आहा हे लायटीचो। आनी आतां जरी तर हे स्मार्ट सिटीक लागून हें कोत्ता वो G20क लागून हें कोत्ता जाल्यार एज पर द इन्फॉर्मेशन आनी PWD मिनिस्टरान सांगला पळय ते भाशेन G20चे थोडे पयशे वो कॉस्ट
सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आनी सम पर्संटेज हेजी आहा ती स्टेट गव्हर्मेंट. पूण आतां हिंगा तुमी पळयत जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट हिंगा अननेसेसरी हे सगळे पयशे हिंगा वेस्ट कोत्ता अननेसेसरी. कित्याक हिंगा ऑलरेडी एक्झिट हेचो फुटपाथ लायट वो स्ट्रीट लायटीचो पोल आहलो, पूण तो रिप्लेसमेंट करून ते पोलाक कांय जावंक ना. पूण हिंगा रिप्लेसमेंट करून ते आतां न्यू पोल घालता. सो कित्याक तुमी पळयत जाल्यार पोल सेम क्वॉलिटी, फकत हो मातसो पोन्नो कित्याक ताका पेंट तर मारीत तो पोल आहा तसोच दिसता. आनी सेम फकत ताका रिप्लेसमेंट आहली फकत पेंटाची, म्हणजे बरो दिसपाक वो नेवो दिसपाक. पूण हिंगा आतां अननेसेसरी तुमी पळयता ते कित्याक आतां रिप्लेस न्यू पोल घालता, तेंचें इंटेंशन कितें आनी हो कॉस्ट आतां अननेसेसरी पयशे पळय वेस्ट कोत्ता ते कित्याक बा म्हणून कोण जाणा. हे कितलेच म्हाका दिसता 100 आनी 200 हे पोल ते आतां अननेसेसरी रिप्लेस कोत्ता इतले बरे आसतना. सो एक बेश्टे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे हिंगा पिड्यार कोत्ता. हे तुमी पळयत जाल्यार हिंगा पळय हिंगा कांयच पिड्यार जावंक ना. सो आतां मातशें फुडें जर तुमी पळयत आतां तुमी हिंगा पळयत जाल्यार पळय हिंगा बेश्टे ते गरज नासतना हिंगा ते आतां पोल काडटा. हिंगा एक पोल आहा अशी, पूण ह्या पोलाक कांय जावंक ना, पूण बेश्टे हिंगा रिप्लेसमेंट चालू आहा. फकत आतां हेंचें कितें करपाचें काय, बेश्टे फकत पोल चेंज करीत रावपाचे, अननेसेसरी हिंगा पयशे पिड्यार करीत रावपाचे. कोण टॅक्स पेयरांचे कोण पयशे आहा ते हिंगा सेवींग म्हणटा ते कांय ना. सो कोणाचे पयशे कोण खाता आनी कोण वेस्ट कोत्ता. रिप्लेसमेंट क्यों कर रहा है? हाँ, ये चेंज क्यों कर रहा है पोल? कंपनी ने चेंज करने के लिए बोला. इसको क्या हुआ अभी, ये खराब है? हाँ, लाइट क्या हुआ हो? रिप्लेस किया जा रहा है ना. हाँ, लाइट रिप्लेस तो कर सकता है ना. तो पूरा पोल ही रिप्लेस कर रहा है वो लोग. हाँ, जो पोल खड़ा हुआ है वो पोल का ये जंग क्या हुआ खराब हुआ उसको? हाँ, सिचुएशन कैसा है इसका? क्या हुआ सिचुएशन को? इसमें वायर देख रहे हैं, और इसमें वायर नहीं, वो बिना वायर चल रहा है. वो नहीं चल रहा है, उसमें भी कनेक्शन दिया जाएगा. हाँ, ये वायर का ही कनेक्शन दिया जाएगा ना. उसको बिना वायर तो नहीं चलेगा. इसमें तो वायर है, उसमें वायर भी है, उसमें भी है वायर. ये कौन डाला गया है? ये क्या हो, सर्किट खराब हुआ? हाँ, सर्किट बराबर है. तो इसमें खराबी क्या है अभी? हाँ, क्या खराब हो गया? तो पेंट तो देख इधर, ये रस भी नहीं हुआ, ये पूरा बराबर है ना. हाँ, नहीं मैं आपको क्या दोष नहीं कर रहा है. अरे आप तो मेरा जैसा काम कर रहा है ना सर लो, तो सामने निकालने के लिए बोला. हाँ प्रॉब्लम दिख रहा है. हाँ, प्रॉब्लम क्या है? ये क्या है? हाँ, इसको लॉक है, इसको लॉक नहीं है. हटाना से इसका. तो कंपनी का क्वालिटी का ये है ना, तो इसको लॉक बिठा सकता है ना, ये हमने अपना स्क्रू लगा के बिठा सकता है. चल रहने दो, आपको भी मालूम नहीं, आपको साहब ने बोला कि रिप्लेस करने के लिए आप कर रहा है. चल कोई बात नहीं, थँक यू. हे वर्षे तुम्ही पळयता आतां ते लेबर बाबडे तांकां सांगलें हांवें रिप्लेस कर म्हणून, सो ते रिप्लेस करीत आहा. हे तुम्ही पळयता आतां हिंगा बाल भवनाच्या ऑपोजीट पळय. सो अशे कितलेच 100 आनी 200 आख्खे फुटपाथीचे पोल अननेसेसरी रिप्लेसमेंट कोत्ता. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुखेल प्रशासकीय कामां हातांत घेवपी उत्तर जिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखेल दरवाट्यातूच आता एके तरेचो मिनी स्क्रॅपयार्ड तयार जाता. मामलेदार, कलेक्टर आनी खणी आनी भूशास्त्र हांच्या कार्यालयांतल्या कितलीशीच वाहनां थंय कळम्यात पडल्यात. आयकात राजधानी शाराच्या मदीं आशिल्ल्या आधुनीक कला स्थापनेवेल्यान आमचो ग्राउंड रिपोर्टर सुभाशीश गोवेकाराक.
I'm here right outside the collector's office where a lot of the administrative work is taken care of for the North District. But right outside the offices, it has turned into a scrapyard, and these are all government vehicles. As you can see, this is the Directorate of Mines and Geology's vehicle, which has been sitting here for a while. Now, why have these cars been left here? They are just sitting here rotting away. The car over here belongs to the Mamladar and Executive Magistrate. Again, it is being scrapped here. The tires are punctured, they cannot be moved. Again, why are they being left here? Again, the Directorate of Mines and Geology's second vehicle has been just lying here. And these cars are sort of rotting right in front of the district magistrate's office. This is where all the administrative work is taken care of, and again it brings to question, if they cannot ensure that the cleanliness or the area surrounding the office itself is not clean and taken care of, how does one expect them to take care of disasters? Like we saw with the fires, it was very hard to see any of the top dogs of the administrative forces on ground taking care of the situation. Now again, as we go ahead, again, this is a car. Now these have been taped up, kind of sort of rudimentary, sort of, what do you say, measures, and this belongs to the transport department. Now, is the transport department not having enough funds to buy new vehicles or maintain them properly, rather than just use a little bit of tape to hold in the tail lights? Is this the sort of quality government vehicles are supposed to have? Vehicles that are parked here, there are 3 EV vehicles parked right in the center. Right now only one is present here, which is being charged. Now these are being given by the government as part of the the electrification of the transportation of the government vehicles. While this is a good initiative, it is a much welcomed one. Why are the older vehicles just rotting away here? Is it just because that they got new vehicles, they just gave up on the old ones? As you can see ahead, we'll just walk a little bit ahead and show you what other vehicles have been parked here and have been rotting away for months on end. We have another Scorpio. The tires are punctured. It has been lying here. This car now belongs to the additional collectorate and additional district magistrate, North Goa district. Now this vehicle again here has been lying for months. Why is it being just kept here? Is this a scrapyard? Does the collectorate office house a scrapyard right opposite its offices? Again, if you walk a little bit further, you have another vehicle. This again belongs to the collectorate, North. Look at the condition of the vehicles here. Look at the piles of garbage that are right outside it. Is this the sort of image that a district collector's office should project right outside, in the city? Now, even if we go a little bit ahead, we have another government vehicle that is parked here. Now again, this has been lying here. It is basically turned into a scrapyard. Now, are these vehicles actually working, not working? Do they suffer minor issues and were not resolved? Or were they suffered from major engine issues that they could not be revived? Even if so, why are they being kept here? Why are they not sent to scrapyards? Why are they not disposed of? This brings to question, what are the authorities doing here? The Mamladar, the collector's office, everything housed here. Subhashish Govekar, Vincent Rosario and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. मानसिक भलायकेच्या प्रश्नाचेर फावो ते लक्ष क्वचितच मेळटा. फाटल्या जानेवारीत विधानसभेत हो विषय मांडलो असलो तरी या विषयाचेर फावो ती सुधारणा जावंक ना. आत्महत्या आडावपा खातीर आनी मानसिक मजत दिवपा खातीर सरकारान केल्ल्या सध्याच्या यत्नांचेर अहवाल हांगा दिला. पळयात. सरकारी आकडेवारी प्रमाण 2017 वर्सा सावन आत्महत्या करप्यांच्यो 1249 केशी नोंद जाल्यात. राष्ट्रीय मानसिक भलायकी कार्यावळी खाला फाटल्या 5 वर्षात सरकारान मानसिक भलायकी सुविधा खातीर दिल्ल्यो निधी सकयल दिल्ल्यो आसात. राज्यात सध्या फकत 2 NGO आत्महत्या आडोवपा खातीर हेल्पलायन चलयतात आणि सरकारी हेल्पलायन नंबर टेलिमानस फेब्रुवारी मेरेन सुरू जावपाची आसा. विधानसभेत हो प्रश्न मांडपी बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगस राज्यातल्या मानसिक भलायके संबंधी सध्याचे परिस्थिती विषयी गोवा 365 कडेन उलयलो. ऐकात.
सर लास्ट असेंब्लीक तुवें 2 इश्यू काडले, एक मेंटल हॅरेसमेंट आनी एक सुसायड हेजेर. तर तुका हेजेर कितें रिप्लाय दिले कडेन आसा कितें जालां? रिप्लाय एक्सपेक्ट करपाक मरे हो सद्या सरकार जो आहा ह्या सरकाराक मेंटल हॅरेसमेंट सुसायड हे तेंगे लक्षाक नाच. तेमकां मनशा वालोर म्हणून नाच. तेंकां फकत वोटींग जाय. तो वोट कोत्ता तो मनीस हाल मेंटल हॅरेसमेंटा लागून तो सुसायड करूं या कितें करूं हे सरकाराक तें पण गेलो. हे सरकाराक तुवें फकत तें वोटींग तें करपा जाय, तें बटन मारपा जाय कमळाचेर. तो कमळाचेर मात तो मनीस तेगे मेंटल हेल्थ सारकें आहा वो तेका स्ट्रेस आहा वो तेगे फॅमिलीन कोण सुसायड करता वो तो सुसायड करता तेंक पडून गेलो ना. आज ह्या लोकांक कळपा बरें इतली इम्पॉर्टंट इश्यू ऑन मेंटल हेल्थ ऑन सुसायडल. आज इतलोसो यूथ आज सुसायड करता. हेजे आमी जेन्ना उलयल्ले दॅट देर हॅज टू बी अ प्रोग्राम इन प्लेस, देर हॅज टू बी काउन्सिलिंग इन प्लेस, देर हॅज टू बी डिस्कशन्स थ्रू अ गव्हर्मेंट प्लॅटफॉर्म, थ्रू कॉलेजीस, थ्रू इन्स्टिट्यूशन्स. हे करपा जाय, गव्हर्मेंटान इंटरफियर जावपा जाय. तरी पूण गव्हर्मेंटान एक कांय हेचेर लक्ष घालना ना म्हणून गव्हर्मेंट लक्ष घालपाकूच सोदना. ते सगळे वोटरांक कळोंक बरें जो तुमगे वोट तेंका वयता तेजे फाटल्यान काबार, तेजे फाटल्यान टॉपिक क्लोज. तुमगे मेंटल हेल्थ तुमकां कोण सुसायड जाता ते गव्हर्मेंटाक पडत गेलो ना. लोकां पासत वो गव्हर्मेंट बारीक समाजा पासत बारीक समाज जो स्ट्रेस घेता तो कित्याक घेता तो स्ट्रेस म्हणून करपाक कितकोन काउन्सिलिंग दिवपा जाय तेका हे इनकॉर्पोरेट करपाक म्हाका सुद्दां गव्हर्मेंटा इंटेन्शनूच ना म्हणून गव्हर्मेंट करपाकूय सोदना. आनी आमी हे गव्हर्मेंटा फाटीं लागतले कित्याक वी आर फॉर द कॉमन मॅन, वी आर द वॉयस ऑफ द कॉमन मॅन. सामान्य मनशाक जो स्ट्रेस जाता ते स्ट्रेसा लागून तो कित्याक सुसायड करता हो सपोर्ट दिवपाक आमी सदां आसतले. आनी हे गव्हर्मेंटाक आमी ऑपोजिशनाचो जो ताळो आहा तो सदांच हे करतले. आनी दिस टायम ऑल्सो वी वील प्रेशरायज देम. बिसायड्स द कॉमन मॅन हो मेन मुद्दो कित्याक काडलो कित्याक गव्हर्मेंटाचे स्टाफ आहा जे एम्प्लॉई आहा जितले ते प्रेशराचे आहा. सगळ्यांक खबर आसतली की PWD आनी WRT एक स्टाफान सुसायड केलो. तितून WRT एक स्टाफान ऑफिसानूच सुसायड केलो. वाय इज दिस हॅपनिंग? आनी हेची इन्व्हेस्टिगेशन काय ना. एक इन्व्हेस्टिगेशन खबर पडली की कितलेशे MLA नाव आहे तितून. वाय देर कुड बी अ सुसायड ऑफ दिस टाइम. सो हेजी रिझल्ट हुया, हेची चौकशी हुया. आनी हे जे इंजिनियर बाबडे इतली प्रेशराचे काम करताय तेमकां एक काउन्सिलिंग एक्टिविटी पण करपा जाय की असली सुसायड परत PWD WRT दुसऱ्या डिपार्टमेंटात जावचो म्हणून. सो गव्हर्मेंट ऑफ द डे इज नॉट पीपल्स गव्हर्मेंट. आज सगळे लोकांक परत एक फावट याद करता. हेंका वोट मारचे पयलीं तुमकां जायत पाट चिंतपा जाय. तुमगे फॅमिलींतलो आज तेमगेले गव्हर्मेंट ऑफिसांत आज जीव दिता पूण ते कांयच करूंक पावना. सो गव्हर्मेंटान ताबडतोब हे PWD WRT जे इंजिनियर पूण आसले तेमगे पूण म्हाका सद्दां जस्टीस दिवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सुभाशीश गोवेकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेंडोळेच्या वर्सुकी पुजे निमतान थळाव्या उत्कर्ष कला विभागान बाबाजीराव राणेचे संगीत भक्त पुंडलीक नाटक प्रभावीपणान सादर केले. उद्या या आणि आपले पैसे घेऊन जा. अरे तुमचं म्हणण्या तो खास होतच नाही. नको आता यांच्याशी मला स्वर्गातून विमान येणार आहे वाटतं. अरे बेटा इतनी मगरूरी क्यों करता है? जरा सुन ले. जबानी बोलो मोठी जैसी हंडी फूटी, जबानी बोले मोठी जैसी हंडी. मोठ्या मोठ्याने ओरडता का बरे? आजचा दिवस गाय करते पण पुढे नाही ऐकून घेणार. या रंगी सुंदर वाटे परी जात्या वाटे, या रंगी सुंदर वाटे परी जात्या वाटे, या रंगी. उद्या या आणि आपले पैसे घेऊन जा. अरे तुमचं म्हणण्या तो खास होतच नाही. 1.5 महिना झाला, 1.5 महिना आमचा माणूस तुमच्या घराला होते पण तुमचं उद्या चाललं आहे.
काय की बाबा आता आम्ही पोटे आला बाबा बाकी कोणची काय की बाबा हो पण आमच्या पतीबद्दल तुम्हाला माहिती आहे माझा अंत पाहुण्याला कृपा करा आणि तसेच उभे राहा हे लोकोत्तर दिवस माझ्या आई वडिलांना डोळे भरून पाहू द्या रात्र दिवस ते आपलाच ठावा करतात आपलाच ते ठाऊकच आहे पुंडलिका तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे त्यांना जागृत कर पळा पुण्य आणि त्यामुळे मिळाला नर्द आणि सोडत याच्यातून तुला काहीच कल्पना अहो ते माझं मला काय ठाऊक आहे पण मी तुम्हाला विचारते की अशा पुढेपणानं हा प्रपंच तरी कसं पुढे मी जाणार सुद्धा तुला तेच विचारतो मग कसं माझ्या बे दिवसातून घटकाभर तरी त्यांनी माझ्या मनाप्रमाणे वागावं की नाही तुझ्या मनाप्रमाणे म्हणजे कसं तो तुला जेवायला का घालता उकिडा मुंबईला पाठवत असेल नाही तर दागिन्याऐवजी खेकडाला तुझ्याकडे होता बरं नेसायला लुगड्याऐवजी रक्ती देत होता भलतंच तुला प्रेमाने न वागवता हळ समजून दूर पडत असेल श्य. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकर. फुडल्या कांय दिसांक चढावत तापमान 3 डिग्रीन वाडपाचें आसा जाका लागून परतून एक फावट गरमी वाडपाची आसा. जाल्यार फातोडेर कांय वाठारांनी दव धुके आनी दंपारा जावपी गरमी जाका लागून हवामान मेस्तुराद उरतले. दंपारचे चढावत तापमान 35 डिग्री जावपाचे आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती काळजी घेवपाक सांगला. आयचे तापमान गरम आसतले तरी मंगळारा वारे मारपाचे आशिल्ल्यान थंड हवामान उरतले. जाल्यार उणे तापमान 22 डिग्री उरतले. 21 तारखेक सुके हवामान. मंगळारा फातोडेर धुके. चढावत तापमानात 3 डिग्रीन उणाव. उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन उणाव. मंगळारचे चढावत आणि उणे तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्या खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.